मातेवा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 10 बोळ 34 to 42 उपरांत आवेसोर 11 बोळ 1. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयला म्हूण समजू नाकात. शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयला. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयला. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. म्हजी भून आपल्या बापायचो व आवयचो ओदीक मोग करता ती म्हाका लायक न्हय. म्हजी भून आपल्या पुताचो व धुवेचो ओदीक मोग करता ती म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ती म्हाका पुर्ती न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायतात तांकां आपलो जीव मेळटलो. तुमकां येवकार दिता ती म्हाका येवकार दितात, आनी म्हाका येवकार दिता ती म्हाका धाडला ताका येवकार दितात. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करतात ती प्रवाद्याची मजुरी घेतली, आनी प्रमाणीक एका मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता ती प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतली. हांव तुमकां सत सांगता, ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोणी पिवंक दिलो जाल्यार तांकां मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन संपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेर नगरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय जावन फुडें गेलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.